जे लोक एकाच रुटार दर दिसा प्रवास करतात तांचे खातीर कदंबा येरादारी महामंडळान पास सुविधा काडिल्ली। ह्या पासात प्रवाशांक म्हयन्याक अमके पयशे भरचे पडटाले आनी तांकां म्हयन्याचो पास मेळटालो। ह्या पासाक लागून प्रवाशांच्या तिकेट खर्चात बचत जातली। पूण काळा प्रमाण कदंबा येरादारी महामंडळान कांय बदल केल्यात। स्मार्ट सिटीत ईव्ही बशी सुरू केल्यो, उपरांत स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड सुरू केले आनी आतां कागदी पासा बदला स्मार्ट ट्रांझिट पास सुविधा सुरू केल्या। कार्ड सेवा बरी आसा, मात हे कार्ड कशें अपडेट करचे हें कांयच खबर नाशिल्ल्याचे लोक सांगतात। I think they are low on manpower right now. Okay. It's taking some time for them to understand exactly what it is, but they are pretty quick. They are also assisting us very well. आमकां actually खबर नासलें की आतां पास सिस्टम जाता म्हणून, पण हांगा येवन जेन्ना रिन्यू करपाक गेलीं आमी तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशें कार्ड्स दिता म्हणून। ओके, आतां दिले तुमकां? ओके, हे अशें आसतले कार्ड? बरें हांवें कार्ड दिवन, पण आमकां करंटली आतां कशें अपडेट करपाक जाय। पयलीं आमी हांगा येवन मागीर पास अपडेट करतालीं मंथली, पण कशें करपाचें कार्डाचेर तें अजून आमकां खबर ना। हाऊ वी कॅन कम्यूट बेस्ड ऑन दीस कार्ड, इट्स नॉट वेरी क्लियर। क्लॅरिटी आसल्यार मागीर कळटलें। ओके, बट तुमकां सांगता बीन म्हटलां अशें कितें? सांगता आमकां। ओके, दे आर असिस्टिंग अस वेरी वेल। एक्चुअली ऑगस्टाच्यान हें जातलें, बंद जातलें म्हटल्यार न्हू? ओके ओके, म्हणजे फास्ट सिस्टम आसा। तुमी पास केला न्ही, सो कितें म्हणून तुमकां सांगलें हाची तुमकां अपडेट आशिल्ली पयलीं, म्हणजे पास कार्ड करतले बी म्हणून? आयडेंटी कार्ड अपडेट नाशिल्लें, काबार जालें, तें आतां आमी अपडेट केला। ओके, सो आतां पयलीं पेपराचो पास मेळटालो, आतां कार्ड केला, कित्या खातीर केला बीन कितें सांगलां तुमकां? अशें आमकां बरें पडटालें, डेली इजिली पडटालें, पयशे चेंज बी करपाक अशें। म्हणजे म्हयन्याचो पास काडल्यार टेन्शन ना, परत आनी पयशे घेवन सुद्दां भोंवपाक जाय अशें ना? अशेंच, ओके ओके। आनी 1 ऑगस्टाच्यान दिसता ती म्हणजे पास पेपराचो दिताली ती सिस्टम बंद जावन कार्ड सिस्टम जातली। ओके, 1 ऑगस्ट सावन कागदी पास सेवा पुरायपणान बंद जावन स्मार्ट ट्रांझिट पास सेवा सुरू जातली। 2 दिसांत 400 जाणांनी स्मार्ट ट्रांझिट पास केला। लोकांनी 31 जुलया पयलीं स्मार्ट ट्रांझिट पास करून घेवचो अशें आवाहन कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान केला। कागदी पास आशिल्लो तेन्ना लोक ह्या पासाचो गैरवापर करताले, मात आतां ह्या ट्रांझिट पासाचो वापर फकत दिसाक 2 वेळाच करपाक मेळटलो म्हूण तुयेकारान सांगलें। आमचे कदंबान आमी पयलीं पेपर पास दिताले आनी ते पेपर पास ते आमी आतां चेंज करून ते स्मार्ट ट्रांझिट पास आमी दिवपाक ऑलरेडी सुरू केल्ले कडेन आसा। तशेंच स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड म्हणून आमी सुरू केल्या, ती जवळ जवळ 25,960 आज पर्यंत लोकांनी ती घेतले कडेन आसा। ही दोन्ही जी पास आहा ते स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड जे आहा तेचे तुमकां 10% डिस्काउंट मेळटा, कोणी जो घेता आनी तो यूज करता ताका। आनी स्मार्ट ट्रांझिट पास जे आहा ताका ते आमचे स्टुडंट्स जावं ते डेली जे कोण पास काडटा पळय त्यांच्या खातीर ते आहा, तांकां ती सबसिडी मेळटा, भुरग्यांक ते 50% बी मेळटा। ते पयलीं पासून जे कितें चालू आहा ते चालूच आसा, फक्त कार्ड सिस्टम आमी चेंज केल्ले कडेन। ही करपाक कारण की आमी 1 ऑगस्टा पासून ही आमी यूज करतले। आतां सध्या आमी 31 तारीख पर्यंत ह्या म्हयन्या जुलयाच्या 31 तारीख पर्यंत लोकांक आमी ती तुमी ती कार्ड आहा ती चेंज करून घेवपा खातीर आमी लोकांक सांगले कडेन आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार।